बापाची आणि पुताची आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. जो असलो जो आसा आणि सदांकाल आसतलो ते देवा बापाची कृपा आणि शांती तुमची सवय आसूं. तुमची सवय आसूं. भयणी भावंदो माय मगची उखार तुमकां ह्या मिसा बेटीन मागुया. ह्या मिसांत नॉलाश्कू वियेग अशी आमचे बाप आसत स्वर्गीच्या बापान ताका आपली शांतींत आपल्या विसवान घेवं. तशेंच आज आपलो वाडदीस संभ्रमता योग फेर्नांदीस आनी दुसरी वाडदीस संभ्रमतल्या बसत मागुया. कुडी आत्म्याची भलायकी तांकां फावो जावं. आनी आमी जे आज हे मिसांत वांटो घेता सदांच आमच्या मना काळजाची नवसरणी करूं. कालते काळजान देवाशी पोत्तून येवंक आमकां सगल्यांक आज जेजू उलो मागता. ताजो ताळो आयकून आमचेच जिविताची नवसरणी करूंक कृपा मागून घेवया. आनी पवित्र रितीन बरे भाशेन वांटो घेवंक आमी पातकी वसोक म्हण ओळखून देवाचें आनी एकामेकाचें मोगसणें मागुया. काळजांत आनी दूख दोत्तेल्यांक बोगसणी दिवंक तुका बापान धाडला. सुम्या काकूत कोर. सुम्या काकूत कोर. तूं आमकां बापाच्या मोगाचो संदेश घेवन आयलाय. क्रिस्ता काकूत कोर. क्रिस्ता काकूत कोर. आमच्या दिसा दिसाच्या जिवितांत आमचे मना काळजाची नवसरणी करूंक तूं आमकां सोयेक दिताय. तुज्या उतरान आमकां पोसताय. सुम्या काकूत कोर. सुम्या काकूत कोर. आनी सर्पद्वेदार देव आमची काकलूत करूं. सगळीं आमची पातकां बगसूं आनी आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. प्रार्थुया. आमच्या एक एकल्याची गरजो एक एकल्याची इंतेसां हे जमात प्रार्थनांतल्यान बापाक उबारया. देवा आमचे स्वर्गीचे बापा, वाट चुकतल्यांक तुज्या स्वताचो उजवाड तूं दाखयताय आनी जिविताच्या रस्त्यार पोत्तून हाडटाय. आमचे जिणेचे चालींत क्रिस्ती भावार्थाचेर आड वेता तें पयस करूं आनी हो भावार्थ थीर करता तें दवरूंक आमकां कृपा दी. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणांच्या सासणांक. आमेन. आमेन. इसायस प्रवादाच्या पुस्तका वेलें वाचप. जोतमांक ओझेसाच्या पुताक आकास म्हणलोलो एक पूत आसलो. हो जुदाचेर राजवट चलयता तेन्ना राजोन आरामाचो राजा ताचेर आक्रमण करूंक जेरुसाल्याक गेलो. राजोन आपल्या बरोबर रेमिलाच्या पुताक पेखाक इस्रायलाच्या राजाक व्हेलो. पूण ताचें तें जिखूंक घेवंक जालें ना. दाविदाच्या घोराण्याक हो निरोप पावलो. आरामान
एफ्रामांत भितर सरून आपली फौज मांडल्यात. रानान झाडां वाऱ्यान हालतात ते भाशेन राजाचें कालीज आनी पोरजेचें कालीज हालोवंक लागले. सर्वेस्परान इजायसाक म्हणलें, शेरेर जाशूब तुज्या पुताक घेवन वयल्या तोल्याच्या पाटाचेर तोंकार बोडवणाऱ्याच्या शेताचेर रस्त्याशी आकाशाक मेलूंक वच आनी ताका सांग, चोत्राय दवर, तोंड राव आनी भिवू नाका. तुजें कालीज गोड दवर. ह्या 2 लांकडाच्या कुडक्यां पासत दुवरतल्या इंगल्यां पासत भिवू नाका. आराम आनी एफ्रायम आनी रेमुलाचो पूत तुजो नाश करूंक कोळपतात म्हूण तूं आकांतू नाकांत. ते अशें म्हणटात, जुदाचेर दाड घालून तुका बेकडावया आनी ताका ताच्या ताब्यान करुया. थंय ताबिलाच्या पुताक राजा कसो दवरुया. तर सर्वेस्पर देव अशें सांगता, हें अशें जावचें ना, तें घडचें ना, कित्याक आरामाची राजधानी दामास्काक आनी दामास्काचो उत्पत्ती राजोन, एफ्रामाची राजधानी समारिया, समारियाचो उत्पत्ती रेमिलाचो पूत. आनीक 6 वा 5 वर्सांनी एफ्रामाचो भोग जावन ती पर्जा आनीक उरची ना. पूण तुमी म्हजेर सोद मानिना जाशात जाल्यार तुमी उरचींच ना. देवाचें उतरें. देवाचे वडूकार. आमचो जबाब, आपले शार सदांकाळ देव राखून दवरता. म्हणुया, आपले शार सदांकाळ देव राखून दवरता. आमच्या देवाचें शार ताका मान फावो कितलो. ताचो पवित्र पर्वत आपली सुंदर तोंगशी वयर काडून दाखयता. आखे पृथ्वीचो आनंद. जबाब, आपले शार सदांकाळ देव राखून दवरता. सियोन पर्वत उत्तरेचो खोर दोंगूर, वर्त्या राजाचें शार. हांगा ताचे निवासन कोश्टा मदें आपुणूच ताचो गूट किल्लो म्हूण देवान दाखोवन दिलो. जबाब, आपले शार सदांकाळ देव राखून दवरता. सगळे राजा खूट करून एकठांय जाले, एकामेकाक हात दिवन मुखार सरले. देखना फुडें ते तोटाक जाले, घाबरून कापून पळून गेले. जबाब, आपले शार सदांकाळ देव राखून दवरता. तोय राजांचेर आयलो दोंडोडो बालतोऱ्यांचो वळवळ्यांचो सारको. जसो उदेंतीचो वारो जोडपो नाश करता तारिसांच्या तारवांचो. जबाब, आपले शार सदांकाळ देव राखून दवरता. उबी रावया. सर्वेस्पराक जोय जोय, सर्वेस्पराक जोय जोय, सर्वेस्पराक, सर्वेस्पराक, सर्वेस्पराक जोय जोय. आयज तरी ताचो तालो तुमी आयकात, तुमचीं काळजां दारून करूं नाकात. सर्वेस्पराक जोय जोय, सर्वेस्पराक जोय जोय, सर्वेस्पराक, सर्वेस्पराक, सर्वेस्पराक जोय जोय. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. माते वापर म्हणून जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. जुंय जुंय आपली ओगळी विजमितां केल्ली त्या नोगरांक तांणी जिवीत बदल्लें ना देखून जेजू अशें तांच्या तोंडार मारूंक लागलो. कोराजीन तुजें कोटा, बेतसायदा तुजें कोटा. तर तुमचे मदें केल्लीं विजमितां तीर आनी सिदोन नगरांनी केल्लेलीं जाल्यार केन्ना तीं कांबळ्याचो साकोटो घालून आनी गोबोर घालून प्राचीत करतलीं आसलीं.
हांव तुमकां खरेंच सांगता, जोडटेच्या दिसा तीर आनी सिदोन तुमचे इतली खोराय जावची ना. आनी तूं कफारनाहूम वयर स्वर्गार पर्यंत पावलाय म्हूण रावताय कितें? तूं सोकला हेमकोणान शेवटतलें, कित्याक तुजे सवें केल्यान ती वीजमितां सोदोमान केलेलीं जाल्यार आज पर्यंत तें उबें उरतलें आसलें. हांव तुमकां खरेंच सांगता, जोडटेच्या दिसा सोदोमाच्या गांवांक पर्यंत इतली खोराय आसची ना. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमाने वाकानी तुका क्रिस्ता. भयणी भावांनो, केन्ना केन्नाय आमची चाल अशी, थिंग्स आर फायन एंड ऑल इज वेल, सगळें बरें चलता, ऑल इज वेल, सगल्यो वस्तू बऱ्यो आसा. थोडी देवस्थानां, नोवेना, मागणी, पुरो अशें कितें आमच्या मनांत जाता. अशेंच कितें जेजूच्या काळार आमी आयकलां, कोराझीन, बेथसायदा, कफारनाहूम हे तिनूय जाग्यांक ऑर्थोडॉक्स ट्रायंगल म्हणटालेत. हे तिनूय शारांतलो लोक, बेथसायदा, कोराझीन आनी कफारनाहूम, तांतलो लोक बरो लोक कसो आसलो अशें दिसतालें. गालिलियाच्या दर्या देगेक लागीं आसलेले डिवाउट ज्यूस अशें समजतालेत. आनीक मोइसेसाचे कायदे सारके पाडटाले आनी इतल्यान पुरो अशें तांकां दिसतालें. सगल्यो भायल्यो रिती चाली पाळटालेत, कितें करूंक जाय आसलें मोइसेसाचे शास्त्रा प्रमाणे ते सारकें बरे भाशेन पाळटालेत. तांकां जायती जाणवाय आसली, हे ऑर्थोडॉक्स ट्रायंगल म्हणटा तेका जायती जाणवाय आसली. चुकोय नासतना शेनवाराचे शेनवाराक ते देवस्थानांत वेताले, सिनेगॉग तातूंत वेतालेच. आनीक तोरा मोइसेसाच्या कायद्यांची तांकां बरी जाणविकाय आसली. पूण हें सगळें बाबा भयणीनो भायल्यान आसलें. काळजां मनाचें बदलप करूंक तांणी पावलां मारलीं नात. देखून जेजू पळयात आज कितलो खोर उलयता, खोर उलयता. कितें म्हणटा? कोराझीन तुजें कोटा, बेथसायदा तुजें कोटा, कफारनाहूम तुजें कोटा. आनी ताका देख दिता, तीर आनी सिदोन हीं नोगरां आमकां मेळटात. हे नोगरांनी चड करून देवाक मानिना तसलो लोक जियेतालो. तांकां धारून काळजाचें म्हणटाले, ते देवा सुशिल्ले पयस आहा अशें म्हणटाले. सदोम आनी गोमोर्रा आमी जाणा, देव उजो धाडून तांचो गोबोर करता. सदोम म्हळ्यार कसलो गांव आसलो? लॉस्ट सिटी म्हणटाले सदोमाक. कितें आहलें थंय? इमोरॅलिटी, सेक्शुअल पर्वर्शन, वायड स्प्रेड करप्शन, सगळे तरेचे वायट सदोम आनी गोमोर्रा हांगा आसले. आनी आमी जाणा, तांकां लाशी नाका, उजो धाडिनाका म्हूण मागता अब्राम. तांचो भस्म करिनाका. इतलो की 5 मनीस देखून बरे आसल्यार तूं उजो धाडटलो, देवा लागीं आणपणां करता. आनी ताका 5 मनीस मेळना. भाव भयणीनो, आयचो निरोप आमकां सगल्यांक
आमी जायते पावटी भायल्यो रिती जायत्यो करता. आतां आमच्या गांवांत जायतीं नोवेनां जातलीं, जायतीं नोवेनां, जायतीं फेस्तां. ऑगस्ट, सप्टेंबर, ऑक्टोबर, नोव्हेंबर आमी जायतीं फेस्तां करता. पुरो काय does that bring about a transformation, a change, metanoia? हे भायले रिच्युअल्स करूनच आमी खुशाल जाता. घेवन मिंगेलाक आमी मान दिलो. आमची कोणसां कातरलीं, पेपे सुगो सायबणीचें नोवेन केलें 10 बुधवार. मागीर रुजाय सायबणीची परब केली आनी मागीर नातालां. इतल्यानूच आमी खुशाल जावया. गोडे आमकांय मुडीत तालगांवकारांनो, पणजेकारांनो, कारंजालेकारांनो, मेर्शेकारांनो, सांताक्रूजकारांनो, तुमचे कोटा ही उतरां गोडे आमकां आयकूंक पडत. वो आमी ह्या देवाच्या उतरांतल्यान आमच्या जिविताची बदलणी करूंक आनी बरी खबर मानून घेवंक तयार आसा. जेजून कितल्यो मिलाग्री केल्यो. बेथसायदा जेतूंतल्यान आमकां जेम्स, पीटर, एंड्रू, जेम्स, जॉन. कफारनहूम कितल्यो मिलाग्री केल्यो जेजून. जेजू म्हणटा इतल्यो मिलाग्री केल्यो आसतनाय they did not move, they did not change. They were, so to say, hard-hearted. तांच्या मनांत एकूच आसलें, things are fine, all is well. आमकां आनी कोण नाका. Things are fine. आमी सगळें करीत आयलां. सिनागोगाक येता, मोइसेसाचे शास्त्रा प्रमाणे जियेता, पवित्र ताच्या पुस्तकाची ओळख आमकां सगळ्यांक आसा. Things are fine, all is well. They were lethargic. आनी देखून जेजू म्हणटा तुमचें कोटा. उलो बाबा म्हणिनो तुमकां म्हाका टू कम बॅक टू गॉड, टू रिपेंट, टू चेंज आवर आउटलूक ऑफ लायफ. देवाच्या उतराचो उजवाड आज घेवया. आमच्या एक एकल्याच्या जिवितांत नवसरणी जाय. देर वील बी डार्क areas in our life we need to change. The word of God hits us hard today. Korazin तुझें कोटा, बेथसायदा तुझें कोटा, कफारनहूम तुझें कोटा. इतल्यो मिलाग्री केल्यो, बापाचो संदेश तुमकां दिलो, पूण तुमची काळी जाल्लें ना, तुमचें मन बदललें ना, तुमी तशींच रावली. आयज जेजू ह्या अवताराचेर येतलो. आमकांय तोच उलो मागता. आमची काळजां आसाचो ताळो आमी आयकत जाल्यार आमची काळजां बदलूंक देवाचे वेसल्यान, देवाचे वाटेन आमी चलूंक हो संदेश आयच्या देवाच्या उतराचो घेवन आयचो दीस सारुया. आमची सगळी गुपी चिंतनां भेटोवन हें गायन गावया. C3 पान 19, C3 पेज 29. आमची सगळी गुपी चिंतनां, आमची सगळी व्हडली
हे आमचें बलिदान सरपदवेदार देव बापाक मानता तसलें जाल्यार पुरो म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनांत आनी मयमी आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या दावाक सर्वेस्वर मानून घेवं. सर्वेस्परा, आज तुका उलो मारतले तुजे पवित्र सभेच्या देण्याचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल आनी आमची पवित्राय वाडय आनी आमचे मन काळजाची बदलणी करून सासणाच्या जिविताक आमी पावशी कर. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूची नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमची सभे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय भरपारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन भासूया. वय वर्षा आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सरपदवेदारा आनी सासणाचे देवा सर्व काळी आनी सर्वताय आमी तुका दिन भासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्याच फायद्याचो. प्रितीन तुवें मनशाक रचलोय, नितीन ताका शिक्षा दिली, पूण क्रिस्ता आमचे सुम्या वरवीं दोयेन ताका सोडिल्ली. ताचे उद्देशीन देवदूत आनी सर्गींचो सगळो दलबार तुजी थोर मोहिमा वाखणटात. तांचे सांगती आमचेय ताळे मेळून आमी तुजी स्तुती गायता. Povit, 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 dolvaraco sorvesvor tu, zorganizosa, volia tuja vojvova, usogi tuka zoj, 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 zoj. Sorvesvora cenavi, eta taka zoj, zoj, usogi tuka zoj, 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 zoj. बाप्पा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कश्ट मरण सोसूंक वयच्या आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेच परी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस घेयात आनी हातूंतल्यान पियात, ती म्हज्या रगताची काल्स. नवे आनी सासणीक करोराचें हें रगत पातकांचे मोक्षाने मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गूढ परगटुया. जेजू मेलो, जेजू जिवंत जालो, जेजू नव्यान येतलो. बाप्पा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता. अजिविताचो उंडो आनी सरमणीची काल सुखां समर्पिता. तुजे मुखार यो आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केली देखून आमी तुका दिन भासता. जेजूची कूड आनी रगत शिवतले आम्हा समेस्ता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सोबीतचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्योन बापाक, फिलीप नेरे आमच्या गवळी बापाक आनी सगळ्या यात्निकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवासो धरून मेल्या ते आमच्या भावा भयणीची काकलूत कर. तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या सोमेसांक तुजें पोरसुळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आम्हा सोमेसांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारी देवाची माई सांगती भाग्योन सुसेची चोपोती
बागेन धर्म दतान सर्व काळी तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखात आमकां वांटो दी. तांच्या संगाता तुजे मोहिमा गावूक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगता त्याच जेजू तांय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवीदार बापा सोरवंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक बांबडीनो दिसा दिसपट्या जिवितांत आमी खूब आव्हानांक फुडो करता. तरेतरेच्या प्रश्नांक आमी फुडो करता. तो जेजू आमचे बरोबर आसा. आमच्या दिसा दिसपट्या आव्हानांचेर आमी जैत उरूं. एकदम गरजेचें तें आमचें काळीज भोवन आमी जेजू सांगता आसूं. आमच्या जिवितांत ताका पयलो वयलो जागो दिवं. आज तो आमकां आपल्या जेवणांत पुजता. ह्या जेवणाच्या बोडान आमी ताका गोड चिटकून रावूं आनी आमच्या मना काळजाची नवसरणी करूंक ताणें शिकयलेल्या मागण्यांतल्यान बापाक उलो मारून म्हणुया. आमचे बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज्य आमकां येवं. तुजी अशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशी तूं आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेन पडूंक दिवं नाकाय पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून जिवितांत तुजी संस्कार आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरो शानूच ऐकता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोरपातकांतली सुटय आनी सोरवाखांतांतली वाटाय कित्याक पदवी आनी मोहिमा तुजी ससनाच्या ससना. सुमया जेजू क्रिस्ता तुजे दोन पुतांक म्हणली तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमचे पातकांचेर न्हय पूण जे पवित्र सवेच्या बावर्थाचे दीस घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी. तवसिकाय कोटान सांबाळ. तुजी येता राजूर चलयता सासणांच्या ससनांक. आमेन. जिवन जेजूची शांती सदां काल तुमची सवय आसूं. तुमचेय सवय आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाचे शिरे संवसाराचे पाप काडटले आमची ककलूत कर. देवाचे शिरे संवसाराचे पाप काडटले आमची ककलूत कर. देवाचे शिरे संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. वस्त जेजू आयज आमकां आमचे काळजा मनाची बदलणी करूंक आपयता. आपल्या उतरांतल्यान नव्या जिविताची वाट धरूंक आपयता. येदाच्या जेवणांत आतां वांटो घेतिल्ली आमी सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावो ना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेवतली. जेजूक आमच्या काळजांनी शेवताना गायन गावया. भावार्थाचे दोडे D5 549 D5 पेज 49. भावार्थाचे दोडे आमकां तुदी जेजू तुका पळोवन बघून आमकां जागोय जेजू. भावार्थाचे दोळे आमकां तुगी जेजू तुका पळोवन बघून आमकां जागोय जेजू. दिसता तो व्हडलो दिसता धाकटो सोरो शोधां जेजूची कूड ताचे जिवेर ओगो. दिसता तो व्हडलो दिसता धाकटो सोरो शोधां जेजूची कूड ताचे जिवेर ओगो.
प्रार्थूया. स्वर्गीच्या बापा, जेजूच्या कुडी रक्ताच्या जेवणांत आयज आमी वांटो घेतला. हे पवित्र रितींत पोत्तून पोत्तून वांटो घेवन तुजें जिवीत आमचे भितर ओदीक ओदीक वाडय. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूची नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमची सभे आसूं. तुमची सभा आसूं. आनी सर्पविदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून या जेजूच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. बापा तुका अर्गां दिता. शेवटाचें गायन गावया. E3 570 आनी 7. E3 पेज 77. सोबीत सुंदर गुलाबाचो विची स्वादीक फळां मडवा वेल्या शोण्या बाजो दर्या तुले मासडी गाती. बाबा तुका दिता तुझ्या मोगाक गायो करता.